सालेली सत्तरीत बुरको घाल्ल्या चोरांनी एका बायलेचेर हल्लो करून सुरीचो धाक दाखोवन मंगळसूत्रा सयत 2.5 लाखांचे भांगर फारयले। अनवळख्या आड होंडा पुलीस स्टेशनाचेर गुन्यांव नोंद केला। 8 दीस पयलींच गृहप्रवेश करून पेडणेकार कुटुंब रावपाक आयिल्ले। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयांत चोरी जावपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। आषाढी एकादशी दिसा सालेली वाठारांतले वैशाली पेडणेकाराचे घर दिसा उजवाडाक चोरांनी फोडले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 8 दीस पयलींच गृहप्रवेश करून पेडणेकार फामिली रावपाक आयिल्ली। दोगा चोरांनी घरांत घुसून वैशाली पेडणेकर ह्या बायलेचेर सुरी हल्लो केलो आनी सुरीचो दाग दाखोवन आलमारीत आशिल्ले मंगळसूत्रा सयत 2.5 लाखांचे भांगर फारयले। ही घडणूक सकाळी 8:30 ते 9 वरांचेर घडली। उपरांत अनवळख्या चोरा आड होंडा पुलिशेन कागाळ नोंद केली। पुलिसांनी ही घडणूक थळाव वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। सालेली सत्तरी हांगासर भर दिवसा एका घरान महिलेचेर चाकू हमलो करून तिका चाकवाचे धाक दाखोवन घरातले किमती वस्तू आसा ही चोरी करून पळ काडपाची घडणूक घडलेली आसा। ह्या वेळार चाकू हमल्यान वैशाली पेडणेकर ही महिला जबर जखमी जाल्लेली आसा आनी तिका पयली चाकवाचो धाक दाखयलो, तिका जखमी केले आनी जे भांगर आसा हे चोरी करून फाटल्या दारासून पळ काडपाची ही घडणूक जाल्लेली आसा। हे जे चोर असले हे बुरखाधारी असलेले आणि ते कोंकणीच्यान उलयताले अशें म्हायती आसा। एकूण 2.5 लाखाचे भांगर आसा हे चोरी जाल्लेले आसा आनी ह्या प्रकरणाची म्हायती जेन्ना वैशाली पेडणेकर यांनी आपल्या घोवाक दिली तेन्ना शायनाथ पेडणेकर यांनी ह्या प्रकरणाची कागाळ आसा ही होंडा पुलीस स्थानकाक दिल्ली आसा आनी पुलिसांनी तपास करताना 2 अनवळखी बुरखाधारी चोरट्यां विरुद्ध गुन्हा नोंद केलेलो आसा। ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार आयतारा जगभर आषाढी एकादशी साजरी केली गेली वयताली आणि सकाळी 8:30 सुमार वैशाली पेडणेकर हेंच्या घराच्या फुडल्या दारासून दोगा जाणां अनवळखी बुरखा घालून घरान प्रवेश करताना तिका दिसलो आणि ह्याची जी कल्पना वैशालीक जेयली तेन्ना तिणी तातडीन आपली जी 2 ल्हान भुरगीं आसा एका दुसऱ्या रुमान धाडले आणि फुडले प्रवेशदार आसा हे बंद करपाचे तिने यत्न केल्लो। मात चोरट्यान दार धुकलून घरान प्रवेश केलो आणि पयलीं तिका चाकवान तिका वार केलो, तशेंच तिका चाकवाचो धाक दाखयलो आणि घरातले जे भांगर आसा हे तेंच्यांनी तेका दिवपाची मागणी केली। तेतून मंगळसूत्रा सकट इतर जी किमती वस्तू आसा ही तेंच्यांनी थंयच्यान तेच्या कडच्यान घेतलेली आसा आणि चोरी करून फाटल्या दारासून हेंच्यान दोनी चोऱ्यान थंयच्यान पळ काडलेली आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।